कार्यावळ आयकतल्या दर एकट्याक म्हज्या प्रितीच्या भाव भयणाक नमस्कार. तुमकां सगल्यांक देव कृपेन भरलेली सांज आवडटा. तुस्त करप, श्रेय दिवप, अपुरबाय करप म्हळ्यारूच एका कलाकाराचें, एका मनशाच्या जिविताच्या बुफेंतलें जेवण आसता. तोंडा फाटल्यान रावन गजाली करप, नवा पिड्या करप, पांये ओडप असल्या संवसारांत कोंकणी उलोय, लंडन फुलोय म्हळ्यार पॉझिटिव्ह एनर्जी, सकारात्मक शक्तीन वाडप जाता. जी कोण सरकारी खाजगी आस्थापनांनी नोकरी करतात ती 60 वर्सां जालीं म्हणटच निवृत्त बसपगारी जातात. सकाळीं धांवप आनी सांज म्हळ्यार चेपणांतलीं तोरां जावन पडटप सदां अशेंच चलतालें. आनी निवृत्त जालो की हें सगळें चित्र बदलता. हांवें एक ल्हानसो लेख बरयला जो हांव सगळ्या निवृत्त जातात वो जाल्यार तांकां भेटयता. निवृत्त जावपी आपल्या निमाण्या दिसा आपल्या दिनवासनेचें उलोवप तो करता. प्रितीच्या मोगाळ इश्टिश्टिनीनो, तुमकां सगल्यांक फुलांनी भरलेलो दीस आवडटा. दर दिसाक जशी उदेंत आनी सांज आसता तशी आयज ह्या ऑफिसांत म्हज्या कार्यकाळाची सांज. सुर्या बुडटा तेन्ना तो क्यूट दिसपाक लागता. ह्या कचेरींत म्हजो कार्यकाळ थोड्याच तेंपाचो आसलो, म्हळ्यार 35 वर्सां 6 म्हयने 4 दिसांचो आसलो. पूण त्या सुर्या सारकोच क्यूट आसलो, कारण सरभोंवती तामशें मळब आसलें, दवी दवी खुपां आसलीं. फुलांची वळख म्हळ्यार गोड गोड संवसार, गोड सुरवात आनी गोड शेवट. फळांची वळख म्हळ्यार गोड गोड संवसार, गोड गोड सुरवात आनी गोड गोड शेवट. फुलांची वळख म्हळ्यार परमळ, संतोश, सुंदराय अशी आसता. कचेरींत म्हाका दर एका वांगड्याची वळख अशीच फुलां फळां सारकीच आसली. दर एकटीं आपलें बरेंपण, आपले गूण एकामेकाक वांटीत आसतालीं. आमी उगडासाचे तिजोरेंत भांगराचे नाणे पुंजायत आसतालो हांव. ज्या दिसा हांवें कचेरींत रूज जालोलो तो पयलोच दीस आसलो म्हजो. तेन्ना म्हाका कोणूच पोरकी असो दिसोंक ना, कारण संवसारांतलो सगळ्याहून खुशाल देश फिनलँड दर एका मुखामळार आपलें आसणें करून आसलो, आपलें राज्य चलयतालो. म्हज्या अंतर्मनांत गिताच्या गाजांच्यो ओसाडी मारताल्यो. सगळीं वांगडी म्हाका घरचीं वांगडीच कशी दिसतालीं. तुमी म्हाका दिलोलो मोग, सहकार म्हळ्यार नैतीक बळगी आनी सहभागीपणान केल्लो अप्रतीम असो सूख दिणी प्रवास तो आसलो. सूख दिणो प्रवास तो आसलो. खरेंच आमी सारयल्ले ते खीण म्हज्या काळजाच्या गोटेरांत सुकडी जावन सदांच साद घालतले. आमच्या अप्रतीम उगडासाचो आल्बम म्हज्या काळजाच्या फ्रेमींत चिकटायल्लो उरतलो. तुका आदेवूस म्हणटना म्हजें काळीज, म्हजें मन, म्हजीं पावलां, म्हजीं मनी उतरां जोड जातात. तुमकां सगल्यांक परतून एक फावट देव बरें करूं.